तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमनी जे जो 25 मेक दर वर्सा प्रेरणा दिन हो मनयता आनी हेचेर आमी आज तुमच्या मुखार उलोवपाक सोदता. कारण जेन्ना स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हे सदांच आमच्या दोळ्या मुखार आसता. कित्याक हेंची सत्य परिस्थिती म्हणजे आमी तेंच्या गांवांत वचोन तेंच्या फॅमिली कडेन चर्चा केल्ली आनी जेन्ना ह्या कार्यक्रमाक ह्या स्टेजीचेर जेन्ना काही मंत्री जेन्ना उलयता तेन्ना थोडे शब्द आसता ते आमकां वायट दिसता आनी ह्या वायट दिसता ह्या शब्दाक लागूनच आमी तुमच्या मुखार हे प्रतिक्रिया आमी तुमच्या मुखार दवरता. तर 25 मेक ह्या 2 दिसां पयलीं कार्यक्रम घडलो आनी त्या कार्यक्रमाक हांगासरले गोंयचे प्रिवोचे आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे तशेंच प्रकाश वेळीप, सभापती रमेश तवडकर आनी गोवा कमिशन दीपक करमलकर यांची आमी स्टेटमेंटां आयकली आनी ह्या स्टेटमेंटाचेर आमी तुमच्या मुखार उलयतले. तर पयले सुवातीक गोविंद गावडे कितें सांगता की समाजाचेर अन्याय आनी अत्याचार जालो आनी सांगता खंय परत आतां उठान जावं 1,60,000 जे ट्रायबल लोक आसा तेंच्यांनी खंय आंदोलन परतें करपाक जाय म्हणून. तर हांव गोविंद गावडेक परत उगडास करपाक सोदतां. गोविंद गावडेन 2011 आंदोलन केलें. प्रकाश वेळीप आनी गोविंद गावडे ते स्टेज घालून आशिल्ले बाळी कुंकळे आनी तेन्ना गोंयभरच्यान खास करून चडशे काणकोणा त्या वाटेंतल्यानसून लोक येयले. कित्याक हेंच्यांनी हे जे आमचे स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप आनी हेंच्यांनी बाकीच्यांनी फुडाकार घेवन हें आंदोलन करपाचो एक हें केल्लो कित्याक आमच्या हक्काक लागून आनी त्यो मागण्यो आशिल्ल्यो आनी त्यो मागण्यो मेळनाल्यो म्हणून आमकां ट्रायबल लोकांक रस्त्यार येवचें पडलें आनी आंदोलन केलें. आंदोलन जालें. फुडें कितें जालें तें तुमकांय खबर आसा. केसी जाल्यो. पूण आज पर्यंत गोविंद गावडे जेन्ना उलयता पळय कोर्टाची भाशा जी कोर्टान आमी प्रकाश वेळीपान आनी तो खंय फुडें पर्यंत पावयलें म्हणून जेन्ना कोर्टांतल्यानसून केस तेंचे भायर मारली, रिजेक्ट केली, तांकां पुरावे ना म्हणून कितें फाटल्या वर्साच न्याय मेळ्ळो तेन्ना ही केस फुडें गेली काय कितें तें आजून पर्यंत काय तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिलो ना. तर हें कित्याक थांबलें? आतां तो खंयची केस घेवन गेल्लो तें तेणी जाहीरपणान आमकां जनते मुखार दाखोवचें. कित्याक आमकांय वाचल्या नंतर आमकां कळटलें ती तेणी केस खंय घेवन गेले तें. आतां तेजो शब्द येता की परत आंदोलन करपाचें म्हणून. इतल्या गोंयभरच्या ट्रायबल लोकांनी आंदोलन करून तुका आवाज म्हणून एक विधानसभेन पावयलो जाल्यार आतां ह्या तुज्या तोंडांतल्यानसून शब्द आंदोलन करपाचो हो परत शब्द कित्याक येता? 2011 परत पर्वरी हांगा गोवा 365 कव्हरेज घेतलेली आनी तेन्ना आमदार आशिल्लो रमेश तवडकर आनी तूं एक सादारणसो जनतेचो आवाज कसो जावन गेल्लो. भाशणां तुवें भरपूर मोठी सांगलेली थंय पर्वरी हायवेचेर. पण आज पर्यंत हो जो आवाज भायर चलतालो तो आवाज आज पर्यंत तुजो विधानसभेन कित्याक येना? सरकारान तुका बीजेपी सरकारान दामून धरलो. जर दामून धरलो जाल्यार उघडपणान तुवें सरकारांतल्यान भायर सरपाक जाय. ह्याच आवाजाचेर लोकांनी तुका निवडणुकीक 2012 जेन्ना पिरवळा येयलो तेन्ना काणकोण, कुडका, बाकीचे हेर सगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी तुका तेंको दिवन एक आवाज म्हणून फुडें पावयलो. परत 2017 मोठ्या संख्येन तुका तेंको दिलो. परत तुवें तीच नाटकां करून 22 परत तीच चाल वापरलेली. अश्यो जर तूं चाली वापरत रावतलो न्हू जाल्यार आमचे नजर आसतली आनी हे जाहीरपणान आमी लोकां मुखार सांगतले. आतां परत तूं सांगता आंदोलन करपाक जाय म्हणून. हालींच एक पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक लागून एक आंदोलन जालें कुलगुलान, आझाद मैदानाचेर. हे व्हडले विशय आमी घेवन गेल्ले. परत एसेंब्ली कडेन टायमारूय पावल्ले. आमचो सांतानेजराचो आमदार विरेश बोरकार हो सुद्दां आवाज घेवन विधानसभेन पावलो. तेन्ना तुमी कित्याक रस्त्यार दिसना? तुमी ह्या कार्यक्रमाक लोकांक भडकयता आनी तूं जी टिका करता लोक खंय दुसरे भडकयता म्हणून. सो हे खंय तरी तुजे शब्द आसा पळय ते जुळना. ज्या वेळार तुजी गरज आसता ट्रायबलाच्या लोकांच्या जेन्ना आवाज व्हरपाचो आसता पळय तेन्ना तूं रस्त्यार थंय ते
राजकारणाचे विशय जावं नाजाल्यार तूं आपण सरकारान आसा अशें सत्तेर आसा हे विशय सोडून सरळ सरळ तुवें रस्त्यार दाखोवपाक जाय तुजी ताकद। आनी हांव मागतां कितें की हो जो आवाज आसा पळय हो मिटिंगांनी कार्यक्रमांनी हो जी तुजी नाटकांनी पळय जी भाशणां स्टेजीचेर पळय करता पळय न्हू ती एक्टिंग आसा पळय न्ही ही एक्टिंग आसा पळय ती आमकां तरी दिसता विधानसभेन जावपाक जाय ती। कारण थंय न्याय जाता। तूंच सांगतालो की आपल्याक एकूच फावट विधानसभेन धाड म्हणून तुका लोकांनी धाडलोय बी पूण तूं न्याय दिवपाक सक्षम जालो ना। हो जर इतली जी काल लेक्चर दिला पळय लोकांक तुवें त्या दिसा होच आवाज अशेंच आसा हे शब्द हे होस आनी आतां जी असेंब्ली सेशन जातली पळय जुलयान त्या दिसा हे मांड आमकांय पळोवपाक जाय तूं कितलो तुजे कडेन ताकद आसा आनी तुजे सरकारा कडेन उलोवपाची कापस्ताद आसा पळय न्हू ती आमकांय पळोवपाक जाय। कित्याक आमी आठ पर्यंत वर्सांक पळोवना एक फावट कितें उलयलो तुका सरकारान म्हाका दिसता दामून दवरलो आसलो। तूं जो गेला पळय खुर्चयेर पळय न्हू तो तुजी स्वताची पोळी भाजपाक गेला आनी लोकांक भडकोवन मरे तूं कितें करता ती नाटकांतली एक्टिंग आसा पळय न्हू फाटल्यान आनी फुडल्यान पळय एक एक्टिंग करून दाखोवपाचें पळय न्हू ही एक्टिंग तुजी। आतां ट्रायबलाचें तुवें भरपूर कितें कितें सांगलें। आतां सादेंच उदाहरण म्हणल्यार वेलंगां आमचे ट्रायबल लोकांची शेतां आतां बुडोवन रोवपाक पावना ते। पयलीं दिपक ढवळीकर आशिल्लो तेणी 10 वर्सां कांय थंय केलें ना आनी आतां अक्षरशः ते स्वताच्या पोटार मेहनतीन काम करून जी शेतां कोसून खाताले पळय न्हू ती सुद्दां तुवें ती करून पावलें ना। तूं ती भिकेक पावयता परतें। थोडेच लोक आसतले तुज्या वाटेन पूण जे खरे प्रामाणीक आसा पळय ते आमकां सांगता ही अशी बांद मोडल्या म्हणून ती अजून पर्यंत जायना। तूं शेतकारांचे काजू पोटल्यो माथ्यार मारून ती लोकांक पळय भडकोवन पळय सांगता पळय आनी मागीर मारले म्हणटर मागीर सकाळीं परत हेड्याक जाता आनी कितें जाता म्हण सांगता पळय न्हू ही पयलीं तुज्या मतदारसंघान पयलीं लक्ष दिवचें। आनी हेज्या पयलीं तूं ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना गोंयचे भरपूर विशय येताले कितले सुटावे केले हेजी जापो तुवें दिवपाक जाय। आतां तूं एक सांगता सरकारांनी खातें खंय जर जायत जाल्यार खंय 24 तासां भितर खंय हे सगळे पूर्ण विशय सोडोवपाक शकता। हांव एक मागतां तुका जर हे जितले पळय जे इतले भाशणां सांगल्या पळय न्हू हे इतले जर तुका हें जाता न्हू सुटावे जाता न्हू तूं डायरेक्ट ते दिसा विधानसभेन आसा पळय न्हू असेंब्ली सेशन आसतलें पळय ते दिसा हे सगळे विशय मांड जाल्यार ते सगळे नोट करून घे कित्याक डायरेक्ट तुका सांगपाक त्रास जाता आसतले आनी ते मांड। आनी प्रमोद सावंताचेर सरळ कित्याक प्रमोद सावंत ट्रायबल मिनिस्टर आसा आनी ताका जाप विचार थंय रावन ती जापो विचारूं नाका प्रमोद सावंत कित्याक येयलो ना ट्रायबल मिनिस्टर तुका जे खटकता हे सगळे विशय थंय समोरासमोर मांड। ओपोजिशन आसतले जाल्यार ते सुद्दां जाल्यार तुका सपोर्ट करतले एखादे पूण तुजी कापस्ताद आमकां तरी पळोवपाक जाय तुज्यान कितली दम आसा तो थंय विधानसभेन उलोवपाची। आतां एक विशय सांगलो तुवें एकलव्य कोचिंग खंय हें जाल्ली स्कीम आशिल्ली पळय ती जाली ना तर हे इतले जे सगळें आसा पळय ते लोकांक तूं थंय सांगच्या पेक्षा ते विधानसभेन तूं प्रश्न कित्याक मांडिना। कायदो जाता विधानसभेन जाता कार्यक्रमांनी जायना। सो कितें जें इतलें तुका खटकता ट्रायबला विशयी जावं आनी हेर मतदारसंघांनी तुज्या कामा विशयी तर जाल्यार ते आवाज थंय उलय। खुर्चेर फाटल्यान प्रमोद सावंताले खुर्चेर फाटल्यान गोवन खुर्ची दवरून बसोनाका तोंड उगड थंय। आनी जर तूं खरेंच तर ट्रायबलांक लागून तर आशिल्लो न्हू जाल्यार इतल्यान आवाज जातलो आशिल्लो तो म्हणून हो आतां इतल्या वर्सांक 2011च्यान आवाज हो आमचो दामन उरला पळय तो हेका लागून तुमच्या सारकेल्या मनशांक थंय अशे खुर्च्यो तापोवपाक वयता आनी स्वताची उदरगतीक लागून वयता पळय न्हू ताका। नोकऱ्यांचे विशयी उलयता तूं नोकऱ्यो खंय सरकारान आयते हाडून कोणाक तरी भरल्या अशें म्हण सांगता। हांव एक उगडास करपाक सांगता तूं जेन्ना सरकार मंत्री आशिल्लो आनी तुजे कडेन खातें आशिल्लें पळय हें जें न्हू 2022 तेन्ना कशे पोस्ट तयार करून कशे पोजिशनां भरल्या पळय न्हू ही आमकांय खबर आसा। जर तुका तर इतलें आसा कार्यक्रमांक टिका करता पळय न्हू जाहीर कर कोणी आयत्या भरल्या कोणी कशें भरल्या ते तूं कितलो निवळ आसा पळय न्हू तो पयलीं लोकांक दाखय आनी मागीर दुसऱ्यांचेर टिका कर। तर दुसरो विशय आसा आतां प्रकाश वेळीप आशिल्लो प्रकाश वेळीपानूय सांगलेलें आसा की आपूण ट्रायबलाक लागून हांवें हालींच पळयल्लें मागील वाड्यार जे तेंचे आतां राजकारणाचें एक षडयंत्र कशें आसा कित्याक तेंच्यांनी आतां ते मतांनी कॅल्क्युलेट करता कारण गोविंद गावडेचो आनी हेचो हितून गेल्लो आनी फाटलो तर रिजल्ट पळयल्यार मागील वाड्यार आनी हांगासर मातशें वोटींग शेअर चड आशिल्ले तेका। सो म्हाका दिसता ह्यो ज्यो येवजण्यो आसा पळय न्हू त्यो
म्हाका दिसता त्यो त्या जाग्यांचेरूच व्हरून दिवपाचे असो प्रयत्न आसतालो, कित्याक आख्ख्या गोंयच्या लोकांक लागून त्यो येवजणी आसा. पूण हे तेंच्यांनी हें बोला. हांव प्रकाश वेळीपाक एकूच सांगता, तुज्याच कुटुंबाचें आनी तुमचेच जे दोंगर पळय जे लोक आउटसायडर जावं आनी खंयचे आसा पळय न्हू ते येवन खाताले, तेन्ना तुज्याच फॅमिलीक तूं सांबाळपाक शकलो ना. तेन्ना आनी तुजी ती मोठी भाशणां आमकां नाका. लोकांनी रस्त्यार येवन लास्टाक मागीर तो तांकां खंयचो पुलिसांचो आदार मेळना जावं आनी खंयच्या राजकारणाचो आदार मेळना. हो खेळ बंद करा आनी भाशणां ही सांगपाची, कित्याक आमी त्यो म्हायती जाणा. आनी जाता जाल्यार मागता तुजे कडेन जशी तुवें पळय जे कृशी जी सोसायटी केल्ली आसा पळय न्हू, तशेंच गांवांनी जे एग्रीकल्चराचे भुरगे आसतले आनी तेवट्यान वेगळे वेगळे तरेन एग्रीकल्चर करता थंय लोक, अश्यो ह्यो ट्रायबलाच्यो पळय येवजणी आसतल्यो, कश्यो सोसायटी करप तयार, बिझनेस कसो वाडोवपाचो, ह्यो मातश्यो तुज्या मतदारसंघान तेवट्यान आसा पळय न्हू ते वटेन अवश्य पावोवच्यो त्यो, जेणे करून स्वताच्या पांयार उबे रावतले. जसो गोविंद गावडे सांगता पळय स्टेजीचेर की स्वयं आत्मनिर्भर बी जावचें म्हणून, तशेंच तूं एक काम कर, तुवें पळय जी सोसायटी तयार करून कशी केल्ली आसा पळय ती बिझनेस कशें आसा ते वाडोवचे. तशेंच गोविंद गावडे सांगता की अजून खंय ती खात्यान सारकें जावना म्हणून. हांव सांगपाक सोदतां, तुमी एक मोठो कार्यक्रम करा प्रत्येक गांवांनी आनी पंचायत लेवलाचेर 191 पंचायती आसा पळय न्हू तितून सांगा ट्रायबलान 25 लाखाची 14 लाखाची 2% पळय जी स्कीम कशी आसता आनी कशी घेवप, कितें प्रोसेस करप आसा पळय न्हू, हो कार्यक्रमांनी मातसो मोठो प्रमाणान संख्येन सांगा. कारण तुमी मोजक्याच कार्यक्रमाक येवन सांगता आनी ते सगळेच लोक गांवांतल्या कार्यक्रमांनी पावना, जेणे करून ह्यो अडचणी सुट्टल्यो. आनी एकूच मागता, तुमी तुमचे जे पळय अधिकारी जावं आपले खास मनीस आसा पळय कार्यकर्ते आसता पळय तेंच्योच फायली पास करूं नाका, बाकीच्यांच्यो दामून दवरूं नाका. उघडपणान आमी पळयल्ल्यो आसा त्यो कश्यो फायली कश्यो पेंडींग दवरता त्यो. तिसरो विशय आसा जो सभापती रमेश तवडकर, हालींच आमी 2022 जानेवारीन खोतीगांव जो जिलतावाडी आसा मागीर केरी गांवान आसा, रमेश तवडकराचे आमी जेन्ना फेसबुकाचेर आमी सोशल मिडियाचेर पळयता तेन्ना आतां एक श्रमधाम म्हणून एक कॉन्सेप्ट डेव्हलप आसा आनी हालींच आमच्या 25 मेकूच परत एक इनॉग्रेशन जाल्लें, केरी गांवान एक जाल्लें आनी पिरोळ मतदारसंघान मेळून 3. आतां हांव तेजेर टिका करिना श्रमधाम, पण ज्यो येवजण्यो आसा एक गरिबाचें घर आसा तें उबें करतले एक साद्या पद्दतीन उबें करतले 8 ते 10 लाख रुपया लागता. आतां 10 लाख रुपया श्रमधामाच्या हितूनसून सर्वसामान्य आमकांय दिसता कोणाचें तरी घर उबें जावचें, पण आमचे कडेन तितले पयशे नासता ते दिवपाक. आतां जर ही 4 घरां तर पळयलीं जाल्यार सादारणशे 30 ते 40 लाख रुपया आसतात. आतां जेचे कडेन पयशे आशिल्ले तेंच्यांनी दिले आसले, पण ह्या ही जी आसा पळय हे सरकाराच्या मार्फत तुमी हे ज्यो स्किमी आसा तिच्यो वाड कित्याक करिना. ओबीसीकूय आसा, एसटीकूय आसा आनी एससीकूय आसा. अवघे 1.5 लाख रुपया आनी हेजी आसा आनी उरलेले आसा त्यो स्किमी आसा त्यो 5 लाख रुपया पर्यंत, पण ते रिफंड तेजो प्रोसेस भरपूर आसा, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी हाडचे पडटा. ही गरिबी उरपाक कारण कोण आनी अशी हे श्रमधाम करून दिवचे पडटा कित्याक तुमी उपाय योजना काडिना. आतां सादारणशे काणकोण आनी हे पिरोळ पळय जाल्यार 75 किलोमिटराचो डिस्टन्स आसा. आमी जेन्ना खोतीगांव केरी गांवान गेल्ले तेन्ना 120 फॅमिली रावता थंय, ना तेंकां रस्तो ना तेंची घरां आसा. हांगा हो जो रमेश तवडकर श्रमधामाच्या हितून चिऱ्यांनी घरां बांदता, थंय आपल्या दोंगरार माती कालोवन मातयेची घरां आसा, लायट ना, सोलर पॅनलाचेर वेवस्था करता. गांव सोडून लोक कामाक लागून फॅमिली सोडून दुसरे कडेन रावचें पडटा. ह्यो ज्यो इतल्यो अडचणी आसा, हालींच तुमी पेपराचेर पळयले जाल्यार एक जाणटो मनीस कळशी घेवन कितलेशे पयसुल्ल्यानसून उदक हाडटा. ह्यो ज्यो इतल्यो दोळ्या मुखार रमेश तवडकराक दिसना काय कितें, आपल्या मतदारसंघान इतल्यो अडचणी आसा ह्यो दोळ्या मुखार तेजें चित्र दिसना काय कितें, आमी कितले फावटी सांगलेले आसा. पूण तेका 75 किलोमिटराच्या मदीं डिस्टन्सा मदीं आनी खंयचेच तेका गांव दिसले ना काय. तेका सामकें स्पेशल तेजे खास कोण बीजेपीचे बी कार्यकर्ते आसा ते तेंकां सांगता की बाबा हांगा अडचणी आसा. गोंयभरान तेजे आनी खंय कार्यकर्ते ना ते सांगना. हांव मागता तेजे कडेन आपल्या मतदारसंघान पयलीं कितलीशी अडचणी आसा पळय न्हू ह्यो सुटावे करच्यो, आनी ते खास करून ट्रायबल लोक आसा तेंकां रस्त्याची वेवस्था ना, ह्यो अडचण्यो पयस करच्यो. हांव श्रमधामाचेर विरोध ना म्हाजो,
श्रमदान जावचें अवश्य जेचे कडेन दानवीर आसा पळय ते दानवीर करतले आनी करचे पूण आपल्या मतदारसंघात जितल्यो अडचणी आसा पळय त्यो पयलीं सुटावो करचे पडटा आमकां दिसता मनांतल्यान ट्रायबल लोक अजुनूय वंचीत उरलेले आसा आनी चवथो विशय आसा तो सांगपाचो म्हटल्यार सॉरी आनी तेजेर कंटिन्यू करता पूण ही एकंदरीत ही येवजण आनी हे जर चित्र पळयत जाल्यार रमेश तवडकराचे हे इलेक्शनाचे 2027 हे रणनिती कशी दिसता कारण हे इतल्याच मर्यादित ना कित्याक आपल्या मतदारसंघातले हे सगळे सोडून हे हेर वाठारांनी वयचे पडटा आनी खास करून पिरोळ टार्गेट दवरलेलो आसा सो हांव हें तरी सांगता आनी लोकांनी जागृत रावचे जेचे अडचणी आसा सरकाराच्या मार्फत कितें जाता जाल्यार तेंची वाड करून सुदारणा करची चवथो विशय आसा तो आमचो गोवा कमिशन दीपक करमलकर आसा तांणी एक स्टेटमेंट दिलो आनी त्या स्टेटमेंटान पूर्ण म्हायती दिल्ली आसा आनी तितून कसो प्रोसेस करपाचो कितें करपाचें खंयच्यासून कशें वचपाचें हेचो अनुभव आमी पळयल्लो आसा आनी आमचे सद्या केसी थंय मॅटर चालू आसा तेणी आपली पावर कितें आसा पळय ती थंय सांगलेली आसा आनी शक्यतो हांव सॅल्यूट करता तांकां अश्यो ज्यो म्हायती दिता पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर जावं आनी कश्यो सांगता पळय ह्यो म्हायती नॉलेज ही लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी अश्यो बाकीचे जे अधिकारी आसतले आनी तुमी तर प्रामाणीक आसा जाल्यार प्रामाणीकपणान जी प्रोसेस कितें करपाचो आसा पळय तो अवश्य सांगा जेणे करून लोकांकूय नॉलेज मेळटली आनी ते वाटेन वचपाक मेळटले तांणी सरळ सांगलेलें आपल्या वयर आनी हायकोर्ट आसा हायकोर्टाचे सुद्दां आपल्याक तेच्या वयर वचपाक मेळना आनी जी म्हायती आसा ती सगळी दिल्ली आसा आनी आमी तेजेर समाधानी आसा आमचोय विशय थंय मांडलेलो आसा आमी आनी तो तेणी सरळ सांगला आपल्या 2 वर्साच्या टर्मान तेणी आपले जे काम आसा आनी कर्तव्य आसा ते तेणी प्रामाणीकपणान बजयल्लें आसा सो इतलें सांगपाक सोदता. नमस्कार. आता आमच्या बाबदेशान बरीच जी ट्रायबला बद्दल माहिती दिली पूण आयज जो परत एकदा आंदोलन जावं जाय अशें म्हणटा पयलीं उठाचें जो आमचो मतदारसंघाचो म्हणजे गोविंद गावडे हांव विचारूंक सोदता गोंयच्या ज्या ट्रायबल लोकांक आमकां परत एक आंदोलन आनी 2 बळी दिवपाची गरज आसा. 2 बळी आमी ऑलरेडी दिले आनी हे 2 बळी वचोन ट्रायबल लोकांक कितें मेळ्ळें ह्या तिणें अजून पर्यंत सांगना. बळी गेले तेंची वर्सांनी एकदां तिंकां थंय फुलां काय कितें घालतात जालें काम सोंपलें. ट्रायबल लोक आयज आयदून रडटा कोणाक रस्ते ना सारके लायटी ना जर कृषी खात्यान हितूंतल्यान गेले तर न्ही शेतकरी आयज रडटा तांकां कसली फॅसिलिटी ना जाल्यार आमी आंदोलनान करून ह्याचो फायदो जाता कोणाक हें आयज खरें जे ट्रायबल लोक जे आसा न्ही हिणी विचार करपाची गरज आसा. कित्याक हेंचेर जेन्ना कितें तरी बडी बसता न्ही हे ट्रायबल लोकांक जागे करता तेंची दिशाभूल करून खंयचो तरी एक विशयाचेर डायवर्ट करतात आनी तो विशय गाजयता तुका पेपराचेर गाजयता टीव्हीचेर गाजयता. पूण तुमी विचार करा म्हणटा ट्रायबल ज्या वेळार तुमकां उठा म्हणटा तुमी उठनाका तुमकां ते उठयतात आनी नंतर तुमकां सोमते न्हिदयतात जशें आतां न्हिदयल्ले आसा. दाखोवन दिवचें सांगचें हे 2 जे बळी गेले ते बळी वचोन हिणी कितें लोकांक ट्रायबल लोकांक कितें मेळोवन दिलें कित्याक ट्रायबल लोकांची आसा तीच प्रोसेस आसा कितूय काही एक ओगे 4 लोकांची कितें सुदारणा जाली आसतली. आयज परत एकदा ते मायंड गेम खेळटा बीजेपी हो सरकार की तांकां खबर आसा आयज लोक जागे जाल्ले आसा लोकांक खरें कितें आनी खोटें कितें हें वळखपाक लोक आयज शिकल्यात. हेजे पयलीं लोक मोबायल पळयनाशिल्ले पेपर पळयनाशिल्ले आनी हेजे कितें अवेरनेस करताले हे अवेरनेसा लोक बळी पडटाले म्हणून ते 2 बळी गेले बट हेच खातीर की त्या वेळार लोकांक पूर्ण म्हायती मेळनाशिल्ली. पूण आयज लोकांक सगळी पूर्ण म्हायती मेळटा कोण कितें करता खंय कितें करता हें सगळें आयज मोबायलाचेर रोखड्या कळटा. जर पेडणे जर कितें जर एक सादो एक्सिडेंट जालो तर न्ही तो अवघे 10 मिनटां भितर आख्ख्या गोंयभर लोकांक पळोवपाक गावता की तो एक्सिडेंट कसो जालो म्हणून कोणी तो कसो जालो हें घडोवन सांगपाची गरज ना. त्या खातीर हांव परत एकदां ट्रायबल लोकांक सांगता जें कितें हाचे फुडें जें कितें आंदोलनां जातलीं हेंच्या तुमी जे तापो मारताले त्या तापाक तुमी बळी कोणाका बळी जर पडले आमी आमचो स्वताचो आमी हे विश्वासघात नाश करून घेतले. आयज आंदोलनां जाता आयज गोंयभर लोक उठलेले आसा एसटी लोक उठलेले आसा बाकीचे जे ओबीसीच्या लोकांचे प्रॉब्लेम तेवूय लोक उठलेले आसा आनी ह्या लोकां मदीं रावन आमी सगळे एक जाण करुया. पूण न्ही हे पॉलिटिकल लेवलाचेर जे पळय जे तुमकां पळय उलो मारून तुमकां रस्त्यार आपयता एक दीस आपयता आनी तेंचें काम जालें की ना ते परत तुमकां दिश्टी पडना अशा लोकां बरोबर तुमी रावचे
काय ना रावचे हेचो आयज विचार करपाची गरज आसा. तशेंच जे तुमी पळयता आसतले काही जे न्हिदलेले सुद्धा आयज पळय ते आसा न्ही मिनिस्टर जे आसा आयज ते जागे जाल्ले आसा ते आतां समाजसेवक जावपाक सोदता. म्हणजे तेंची इतली पाळी येयला जो दुसऱ्याक हुकूम सोडटालो पळय सोडून काम करून घेताले आयज ते स्वता काम करून दाखयता. ही तेंचेर आयज पाळी येयल्ली आसा आनी ही पाळी आयज लोक जागे जाल्ले कारणान तेंचेर येयल्ले आसा. तेन्ना हांव जे ट्रायबल लोक आसा तांकां हांव एक कळकळीची विनंती करता तांकां हात जोडून की तुमी हेजे फुडें कोणाचेच बळा ज्यो थापो ज्यो आसता न्ही हेजे तुमी बळी पडनाका. तुमी विचार करा आनी कोणा फाटल्यान रावपाचें आपले बरोबर आसता तेज्या फाटल्यान तुमी रावा. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे दिनेश भावान आनी आमचो रुपा भाऊ हेंच्यांनी प्रेरणा दिसाचे जावं उठा आंदोलनाचे म्हायती त्याच बरोबर आमचे जे एसटी समाजाचे जे लिडर आसा नेते आसा आमदार आसा मंत्री आसा ते कितले अपयशी ठरले तेजे बद्दल तेंच्यांनी खुबशे रियलिटीन सगळें म्हणटा तसं विस्तारान तुमकां सांगलेलें आसा. आयज गोविंद गावडे व्हडले व्हडले स्टेजीर रावन व्हडली व्हडली भाशणां दिता, आरोप प्रत्यारोप करता, हक्काच्यो गजाली उलयता. पूण आयज हेच गोविंद गावडेक, हेच प्रकाश वेळीपाक, हेच रमेश तवडकराक जे उठा आंदोलनाच्यान म्हणटा तशें येयल्ले तयार जाल्ले आनी आयज तेजोच फायदो घेवन ते आयज लिडर जाले, आमदार जाले, मंत्री सुखूय बी भोगले. पूण आज पर्यंत म्हणटा तशें तेंच्यांनी कितले लोकांची कामां केलीं. आजुनूय म्हणटा तशें आमचे एसटी समाजाचे लोक रडटा, झगडटा, आपणाच्या एका आयुश्यान झगडटा. जमनी आयज नांवार ना, घरां नांवार ना, कांयच ना, मूलभूत सुविधा अजून पर्यंत तेंच्या मुखार पावले ना. लोकांनी उठाच्या आंदोलनां अशीं आंदोलनां केलीं आनी कित्याक लागून हिंका धाडलेले. एक बाबा आमच्या समाजा लागून तुमी विधानसभेन वयतले, आवाज जातले, आमचे हक्क आमकां मेळोवन दितले म्हणून आयज तुमकां धाडलेले. पूण ही जर आयची तुमची भाशा आनी ही नाटकां पळयत जाल्यार हितून फक्त एक भडकावूपणा तुमकां जाय तसो राजकीय स्वार्था लागून तुमी भडकावूपणा करपाचें, सामान्य गोंयकारांक, सामान्य आमच्या एसटी समाजाच्या बहुजन समाजाचो वापर करून घेवपाचें आपणाले फक्त खुर्च्या लागून, सत्तेक लागून म्हणटा तशें हें दिश्टी पडटा. आयज आमचे पिरवळात जर पळयत नाळे केरी थंय जमनी हडपपाच्यो प्रकरणां चालू आसा, भाटकारशाही सामकी. दुसरे हांगासर भोमा आख्ख्या गांवचो गांव म्हणटा तसो एक विनाशाच्या मार्गार आसा. तेन्ना तूं खंय वयता? बेतोळे तेवटे तेंचे संकश्ट येयल्ले आसा. हे सगळे एसटी समाजाचे लोक न्ही, हे आमचे बारीक कश्टकरी समाजाचे लोक न्हू. हे कोण व्हडले भाटकार? काय आयज तूं मंत्री जालो, लोकांच्या आशिर्वादान लोकांचे तुका वयर काडलो म्हणून तूं आतां भाटकार जालो म्हणून तुका हे आतां बारीक कश्टकरी लोक दिसना काय? हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आमकां पडटा. इतले तूं आतां कार्यक्रमांनी मोठ्या मोठ्या लोकांच्या हजारांनी लोकां मुखार स्टेजीचेर तूं व्हडली व्हडली बडायो मारता. कष्टकरी, आपूण कष्टकरी, लोकां खातीर काम करता, एसटी समाजाचो आपूण तारणहार. पूण आज पर्यंत तूं एक सुद्दां विशय हँडल करपाक शकलो ना मरे. भोमा सारख्या गांवांत आतां तेंचे घर दार वयता आनी तुमी सुशेगाद आसा, एक तुमची प्रतिक्रिया ना. विधानसभेन तुका धाडला, एक पावटी तुका धाड म्हटलेलो मरे तुवें. आयज तेजें जालें कितें? एक आवाज ना. म्हणजे तुमी सरकारान येतकीर तुमी सगळे घट जाता, सारखे भाडकार जाता तुमी व्हडले. आनी इतले जे आतां घोटाळे करता काय तितून तुमी मोठे भाडकार जाले आनी हे तुमकां आमी जे बारीक सामान्य लोक आसा तेजी तुमकां आतां गरज पडना. आनी आतां तुमी खंय तरी तुमची सत्ता हालता, खुर्ची हालता म्हणून तुमकां आतां लोकांक परत तुमी भडकयता की आतां परत आंदोलन रंगोवपाची. म्हणजे ही भाशा सुद्दां लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. परत आंदोलन रंगोवपाची गरज आसा म्हणटा ते. आंदोलन करपाची न्ही, आंदोलन रंगोवपाची. म्हणजे आमी हिंचे रंगान रंगत रावपाचे आनी सत्तेचे उपभोगी फक्त हेच घेवपाचे. आयज हे जरी मोठे जाले आसतले करोडपती पूण सामान्य जनतेक लागून हिंच्यांनी कांयच केलें ना. सगळे लिडर आसा ते स्वार्थीच. आमी स्वता 2022 खोतीगांव काणकोण गेल्ले, स्वता चिरतावाडी गेल्ले मंगेश गांवकाराचे, जे आमचे भावांनी जीव बलिदान दिलो. आमच्या समाजा लागून कितें पूण मेळपाक जाय म्हणून बलिदान दिल्लो पळय, तेंच्या घरा कडेन गेले जाल्यार तेंचे आवय बापूय अशे तरेन रडटा की कालूच तेंचो भुरगो गेला. तेंकां लागून तुमी आयज कांय करूंक शकले ना. तेंकां तुमी कार्यक्रमांनी घेयना, कांय करिना. म्हणजे तुमी तुमचे फक्त पब्लिसिटी स्टंट करता आनी हे आमचे सगळे एसटी समाजाचो वापर तुमी घेता. हांव गोविंद गावडेचे आनी सगळे रमेश तवडकर आसूं जावं प्रकाश वेळी पासून हेंचे सगळ्यांचे आरोप लायता. तुम्ही फक्त आजपर्यंत समाजाचो, आमच्या एसटी समाजाचो वापर केला.
आज परून आमच्या समाजाक तुम्ही वयर काडपाचें कांयच करना. इतले स्किमी आसा कित्याक पावना. वयल्यान तुम्ही आता श्रमधाम आनी कितें करून तुम्ही आनी पब्लिसिटी स्टंट करता. इतलो करोडांचो पयसो आमचो येता एसटी हेका कमिशना आनी तुम्ही तशा तशें परत धाडटा. कोट्यांनी कोटी. आमकां श्रमधाम योजनेक कांय विरोध ना. लोकांकूच आदार करपाचो. पूण हे जे आमकां वयल्याच्यान पयसो येता तो असो परत वयता कित्याक. तुमकां लोकांनी आमकां हक्कान धाडलेलो मरे. आमचे आवाज जावपाक आमकां हक्क दिवपाक लागून अजूनय तुम्ही कांयच एक शब्द उलयना. हितून तुमचे मानसिकता कितली कमी आसा आनी सकयल्या स्तराची आसा, घाणेरडी आसा ती दिसून येता. सगळ्यांक हांव परत एकदां शिटकावणी दिता. आमी आजून आनी पिशे जावपाचे ना. गोंयकारांक तेंचे हक्क दितले ते दितले, पूण जागे करून थेयतले तेंकां आख्खे गोंयभर म्हणटा तशें. तुम्ही जे तुमच्या स्वार्था लागून पळय ते ग्रुप तयार करता तशें न करता तेंकां एकजुटीन मुखार हाडटले आमी. आनी तुमचे जे रंग आसा ते कशे उधळून लायता ते तुमकां आमी दाखोवन दितले आता ह्या फुडें. देव बरें करूं.